तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज हो लायव्ह करपाचो एक कारण म्हटल्यार एक व्हडलो स्कॅम हो बीजेपी गव्हर्मेंट आनी स्कॅम हे कंटिन्युअस एवरी सिंगल डे हे चालूच आसता. आज जेन्ना आमी सकाळी उठले तेन्ना पेपर वाचपाक स्टार्ट केले तेन्ना एका पेपराचेर गोवन वार्ता पेपराचेर एक हेडलायन्स आसली आनी ती हेडलायन म्हटल्यार वेलनेस खरेदी केकच्या स्कॅनर खाली. म्हटल्यार वेलनेसा कडल्यान जे परचेस केला जीएमसीन ते केकाच्या रडाराच्या अंडर आसा, स्कॅनराच्या अंडर आसा. आनी ही ती हेडलायन आसली हो आयचो गोवन वार्ताचो पेपर. सकाळी न्यूज येयली येदी व्हडली 162 crore 162.96 ऑलमोस्ट 163 क्रोराचो बिलांचे हांगा स्कॅम जाल्लो आहा. आता ऑलमोस्ट ह्या गजालीक सकाळी पेपर रिलीज जावन पेपर भायर पडून आता ऑलमोस्ट 12-15 वरां जाली, पूण अजून पर्यंत खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो खंयच्याच पॉलिटिकल लिडराचो हेचेर आवाज ना. विजय सरदेसाय आपले तोंड बंद करून आसा. जो कला अकादमीच्या 50 करोडाचेर इतलो व्हडलो बोवाळ मारतालो, आयज हांगा 160 क्रोराचो प्रश्न आहा जो तो ओगी आहा. काँग्रेस लिडर युरी आलेमांव तोय ओगी आहा. आम आदमी पार्टी ओगी आहा आनी बाकीचे पॉलिटिकल लिडर्स जे आसा ते सगळे ओगी आहा. कित्याक? रिजन तांकां खबर आसतली. आता एक टायम आमी लायव्ह गेला, आमी उलयला म्हणून फाल्यां एक टायम उठात ते जागे जायत, वी डोंट नो. पूण आपणाक जाय ते स्कॅमाचेर उलोवप, आपणाक जाय तो इश्यू व्हडलो करून दाखोवप आनी जो मेन इश्यू आसा गोंयकाराच्या हेल्थाचो, लायफ एंड डेथ जे म्हणटा आमी जे जीएमसीन आसा त्याचो जो प्रश्न आसा, इश्यू आसा, हेचेर हे सगळे ओगी आहा. विश्वजीत राणेंक ते भियाता काय विश्वजीत राणे वांगडा कसली सेटिंग केला काय वेलनेस फार्मासी आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडपाक हेंची कितें बरेपण आहा काय? हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह, एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आमकां सगळ्यांक पडटा. आता हो स्कॅम कितें? हेच्या पयलीं आमी एक लायव्ह व्हिडिओ केल्लो, तितून आमी दाखयल्ले की वेलनेस फार्मासी जी आसा, जी गोंयान आयज सगळी कडेन वचत आसा, सगळ्या सिटीनी जाल्यार आतां गांवांनी जावपाक चालू जाल्ली आहा, बारीक टाउनानूय जावपाक चालू जाल्ली आहा. आनी ही वेलनेस फार्मासी जीएमसीन जी आसा ती जीएमसीतल्या पेशंटांक एमआरपीचेर वखदां दिता आनी हीच फार्मासी आपल्या दुसऱ्या आउटलेटान लायक पणजे जर घेतले, सेम वखद जर तुवें प्रिस्क्रिप्शन घेवन जर तूं पणजे गेलो
जाल्यार पणजे तुका 10% डिस्काउंट दिता. जे एक्चुअली परते आसपाक जाय आसले. जीएमसीन लोकांक डिस्काउंट मेळपाक जाय आसलो आनी भायर दिता ना ती तेंची चॉयस आसपाक जाय आसली. बट हांगा विश्वजीत राण्याचो मोग ह्या वेलनेसाचेर इतलो आसा की आमची गोयची फार्मासी काढून आमच्या गोयच्या फार्मासीवाल्यांक काबार करून तेने 2018 ही वेलनेस फार्मासी गोंयांत हाडली. वेलनेस फार्मासी कडल्यान वखदां घेवपाचो कॉन्ट्रॅक्ट तेणी सायन केलो आणि ती वखदां सुद्धा MRPचेर घेतले म्हणून तेंच्यांनी सायन केला. हेचेरूय आमकां डिटेलान वचपाक जाय. आमी वयतले आनी तुमकां सांगतले. इमेजीन एक येदे व्हडली जीएमसी जी आसा आमची, ती जीएमसी MRPचेर वेलनेसा कडल्यान वखदां घेता. MRPचेर म्हटल्यार डिस्काउंट काय ना. पूण तीच फार्मासी जनरल पब्लिकाक सिटीन वचत जाल्यार तुका 10% डिस्काउंट दिता. एक 500 रुपयाची वखदां घेतल्यार तुका 50 रुपया ऑफ मेळटा. पूण हांगा 160 करोडाचे वर तेंच्यांनी अजून मेरेन तेंच्या कडल्यान घेतला, स्टॉक घेतला, पूण तेचेर MRPचेर घेतला. आयज जर तुम्ही हो वेलनेसाचो मोग पळयत, विश्वजीत राण्याचो जर मोग पळयत, जाल्यार तुमकां कळटा की ही वेलनेस फार्मासीन आयज आमचे जे लोकल फार्मासिस्ट असले ना, लोकल फार्मासी असले तेंकां कशे तो काबार करिता सिस्टमॅटिक. आमी ही वेलनेस फार्मासी येयल्ली तेन्नाय आमच्या प्री इलेक्शन आमची जेन्ना रॅलीज जाता तेन्ना आमी सदांच उलयताले की ही जी फार्मासी आहा ही गोंयकार फार्मासीवाल्यांक काबार करतली, गोंयच्या डिस्ट्रिब्युटरांक जे फार्मासिटिकल डिस्ट्रिब्युटर्स आहा तेंकांय काबार करतली. आणि तेच हांगा जायत आहा. जशे व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट्स गोंयांत येतात, जशे ते लोकलांच्या बिझनसाचेर सामके आड येता, बिझनस लोकल बिझनस आहा ते काबार करता, सिमिलर वेन ही वेलनेस जी आसा ती आमची लोकलांचो बिझनस आहा तो काबार करता विथ द हेल्प ऑफ विश्वजीत राणे, विथ द हेल्प ऑफ दिस बीजेपी गव्हर्नमेंट. हो जो बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा नाजाल्यार हो जो विश्वजीत राणे आसा, हो स्पेशल मोग विश्वजीत राण्याचो आहा तेका, जाल्यार आयज खरीच गरज आसली आनी गरज आसा ती म्हटल्यार गोंयच्या सगळ्या फार्मासिस्ट जे फार्मासी वाले आसा, जे लोकल फार्मासी आहा आनी जे डिस्ट्रिब्युटर आहा तेंच्यांनी एकठांय जावन हेचेर आवाज काडपाची. पूण तो आवाज अजून जाल्लो ना. रिजन तेंकां खबर आसा कित्याक ते सारकेच काबार जावपाक भिकेक लागपाक रावल्ले आहा काय कित्याक ते तेंकां हे परवडटा काय कितें ते आमकां खबर ना. पूण ते कित्याक तरी ओगी आहा. पूण आमी जे नोट करता भितर एज अ लेमॅन, एज अ कॉमन पब्लीक आमी जेन्ना पळयता तेन्ना आमकां सगळ्याक वेलनेस फार्मासी दिसता. 24 आवर्स चालू, तेचेर डिस्काउंट सगळे आहा. हितून लोकल फार्मासीवाले काबार जायत आसा. तो एक इश्यू जालो. जीएमसीन ही फार्मासी हाडून दवरली आनी ह्या फार्मासी कडल्यान 2018 ही फार्मासी येयल्या. अजून पर्यंत आता जो कॅगाचो जो पेपराचेर येयला ते जर आमी जर तुमकां सांगपाक गेल्यार भितर 162 crore हेचे बिल, ही बिलां जी रेज जाल्ली आसा ह्या फार्मासी वाल्याक दिवपाक, ह्या वेलनेसाक दिवपाक, ही जी बिलां रेज जाल्या तेका फायनान्स डिपार्टमेंटाचे अप्रुवल ना. इमेजीन आमी पंचायतीन जर कितें घालतले, पंचायतीन एक प्रोजेक्ट घालतलो जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंटाकडे फायल आसा, ह्या डिपार्टमेंटाकडे फायल आसा, त्या डिपार्टमेंटाकडे फायल आहा म्हणून सगळो बोळ जाता, कामां जायना. एक फायल पास जातले जाल्यार कितले टेन्शन, पयशे ना सरकाराकडे, मागीर येतले 6 म्हयन्यान येतले, 1 वर्सान येतले. बट ह्या फार्मासीक जो स्पेशल मोग आसा विश्वजीत राणेन जाय, आता कोणे केला हे सांगपाची गरज ना, पूण ह्या मोगान ह्या फार्मासीक 160 करोडाची बिलां रेज जाली. ही बिलां डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्साक पावली. भितरली तेंकां अजून पर्यंत 120 करोडाचे बिल पास जाल्ले आहा, तेंकां पेमेंट जाल्लो आसा 120 crores and that too without finance department approval.
आता आमचे थोडे कायदे आसा, सरकारान कायदे घातलेले आसा की येदी व्हडली जेन्ना बिलां येता 20 लाखा वयर 25 लाखा वयर 1 करोडा वयर जे तेंचे हे आसा स्लॅब आहा तेंका तुका स्पेशल तेंका परमिशन्स घेवची पडटा. परमिशन्स म्हटल्यार तेंका पयली म्हटल्यार जे बजेट कंट्रोलिंग ऑथॉरिटी आसा त्यांच्या कडल्यान तेंका परमिशन घेवपाक जाय. मागीर तेंका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल घेवपाक जाय फ्रॉम आमचो फायनान्स डिपार्टमेंटा कडल्यान घेवपाक जाय आणि हे जाल्या उपरांतूच ती बिलां पास जाता. पूण हांगा डायरेक्टरेट ऑफ एक्टचो तेंच्यांनी ही बिलां पास केला. भितर आता जेन्ना बिल वयता तेन्ना डीडीए म्हणून आसता. सो ही जी बिलां गेल्या डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सार तितून सगळ्यांचे जे सायनी सिग्नेचर आसपाक जाय ते सिग्नेचर्स पासून सारखे ना म्हणून हांगा या रिपोर्टात मेन्शन केल्ल्या. आता मेन पेपराचेर गोयच्या एका लोकल मेन पेपराचेर येदी व्हडली हेडलायन येता, भितर हो स्कॅम येता 162 करोड. म्हटल्यार हे केदे व्हडले सेटिंग ते इमेजिन करा. पयली म्हटल्यार एमआरपीचेर ते वखदां घेता म्हटल्यार थंय जर 10% डिस्काउंट जर 10% डिस्काउंट जर जनरल पब्लिकाक मेळटा 10% डिस्काउंट जीएमसीक कित्याक मेळना जाल्यार जीएमसीक जर ते दितात भितरल्यान जर दिता 10% डिस्काउंट जाल्यार हे 10% वयता कोणाक. आता 160 करोडाचे जर 10% घेवपाक गेले जाल्यार 16 करोड, हे 16 करोड गेले कोणाक. आता केन्नाय आमी इमर्जन्सी कितें घेता, आता सरकाराची हे आसा इमर्जन्सी, आता कोविड येता आणि तेन्ना इमर्जन्सी तुका परचेस करचे पडटा. जाल्यार इमर्जन्सी जेन्ना परचेस करचे पडटा तेन्ना तुका ही अप्रुवलां घेवन फास्ट ट्रॅक करून तुका ते घेवचे पडटा सामान. जाल्यार ह्या गजालीन ह्या हितून तेंच्यांनी अजून पर्यंत कसलेच अप्रुवल घेतलेले ना ह्या वेलनेसान. म्हटल्यार जीएमसीन घेतलेले ना, वेलनेसाक तेंच्यांनी हे दिला. अजून पर्यंत कोविडाच्या टायमार फ्रॉम 2020, 2021, 21, 22 आणि आता मेरेन कोविडाच्या नावाचेर ऑलमोस्ट 107 करोड हे तेका ह्या गजाली 107 करोडाची परचेस जाल्ली आसा जीएमसी. आणि हो कॅग रिपोर्ट जाता तयार जाता हे जेन्ना कळ्ळा, नाल्यार जो रिपोर्ट आमच्या हातीन अजून पडोंक ना पूण हे पेपरार येयला त्या प्रमाणे सांगता की हे येयल्या उपरांत डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्सान 40 करोडांची बिलां परती धाडल्या जीएमसीक. जी तेंच्यांनी धाडली भियोन परती धाडल्या. म्हटल्यार हितून जो स्कॅम आसा हो हितून कोण कोण इन्वॉल्व आसा. हितून इतले दीस फायनान्स डिपार्टमेंट तेका अप्रुवल दिनासले, सो फायनान्स डिपार्टमेंट भितर इन्वॉल्व आहा काय बायपास करपाक. हितून सगळ्यात इम्पॉर्टंट जो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा तो इन्वॉल्व आसा काय, जीएमसीची जी कमिटी आसा भितर डीन आसा तो इन्वॉल्व आहा काय, परचेस डिपार्टमेंट आसा ते इन्वॉल्व आहा काय, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स आसा जे विदाउट प्रॉपर अप्रुवल ती बिलां तेंच्यांनी पास केली आणि तेंका पेमेंट केलो ते इन्वॉल्व आहा काय, हो कितल्या करोडांचो स्कॅम आहा हे सगळे लोकांक कळपाक जाय. ही फार्मासी गोंयकारांक काबार करता. ह्या फार्मासीक टाइम टू टाइम पेमेंट जाता, विदाउट एनी अप्रुवल तेका पेमेंट जाता. पूण सामान्य मनीस जर एक सादे एका गव्हर्नमेंटाक जर कसली सर्व्हिस दिली, केटरिंग दिले तर एका इव्हेंटाक, जाल्यार तेचे बिल 6 महिने 8 महिने 1 वर्स तेचे पास जायना. 2 लाखाचे 50,000चे 3 लाखाचे बिल पास जायना. एक सामान्य गोंयकार जर हॉर्टिकल्चरान भाजी घालता जाल्यार तेचे सारखे बिल पास जायना. अशी कितलीशीच मिड डे मील आसा तेंचे बिलां पास जायना सारखी. कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांची आमचे तांकां पगार पडना. पूण ह्या वेलनेस फार्मासीचे हे 160 करोड तांकां कशे पावता आनी 120 करोड भितर रोखडेच कशे पावता. आता जेन्ना हे कॅगान रिपोर्ट घेतलो, कॅगान जेन्ना स्टडी केले तेन्ना 7 कोटीची बिलां तेंच्यांनी स्टडी केला आनी तेंच्यांनी अशें फायंड आउट केला भितर डीप. आता ते वचपाचे आहा पळय. सो एवरी इयर कितली बिलां येयल्या कितली वर्साची जाल्यार 2018-19 जे फर्स्ट इयर आहा तेन्ना तांकां 12,223 बिल रेज जाल्ली आनी भितर अमाउंट आसलो 30 करोड प्लस. 2019 to 20 16,536 बिलां रेज जाल्ली, अमाउंट आसलो 25 करोड प्लस. 2020-21 12,378 बिलां आसली, अमाउंट आसलो 26 करोड प्लस. 2021-22 14,333 बिलां आसली, अमाउंट वॉज ऑलमोस्ट 26 करोड. आणि 13 ऑगस्ट टिल डेट अजून मेरेन 14,333 बिलां रेज जाल्या, अमाउंट आसा 25
क्रोर, सो ऑलमोस्ट 162 क्रोर हे सगळे जाता. आता हे 162 क्रोर झाले. हे 162 क्रोर कोणाचे? हो पैसो कोणाचो? एक कोण तरी मंत्री येता, तो मंत्री शहा मॉडेल हाडटा आणि तो कला अकादमीचो टेंडर डायरेक्ट भायले भायर दिता. आता दुसरो हो कोण तरी येता, हो खंयच्या तरी राजाचो मॉडेल हाडटलो, तो फुडल्या असेंब्लीन सांगतलो खंयचो राजा तो, कोणाचो खंयचो बादशाह राजा कोणाचो मॉडेल त्याने हाडला तो, पूण तो फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अप्रुव्हला शिवाय तो 160 करोडाची बिलां रेज करता आणि तांकां पेमेंटूय करता. जाल्यार येदो व्हडलो हो स्कॅम जाता कसो हे बीजेपी गव्हर्नमेंटान? पयर सीएम सांगता विजिलन्सान तुमी कंप्लेंट करा. आयज सीबीआयचो हेचो येयलो रिपोर्ट येयलो की आमच्याकडे एकूय हे ना, केस ना, गोंयान करप्शन फ्री आहा म्हणून. जाल्यार हे कितें? हे 160 करोडाचे हे हो घोटाळो कितें? हेचेर सीएम इन्क्वायरी करतलो काय? या स्कॅमाचेर सीएम एसआयटी बसयतलो काय? या स्कॅमाचेर सीएम जे ऑफिसर इन्वॉल्व आहा तांकां सस्पेंड करतलो काय? या रिपोर्टाचेर सीएम जो वेलनेस वांगडा कॉन्ट्रॅक्ट केला तो स्टॉप करतलो काय? हे सगळे गजाली आहा. हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. जे न खाऊंगा न खाने दूंगा म्हणतात, पण आयज त्यांचेच डिपार्टमेंट, त्यांचोच मिनिस्टर, त्यांचेच ऑफिसर येदो व्हडलो 160 करोडाचो स्कॅम करता. 162 करोर प्लस काउंटिंग. एव्हरी सिंगल डे कितल्याशाच लाखांची परचेस जाता. एव्हरी सिंगल डे गोंयान वेलनेस फार्मसी कितल्याशाच लाखांचो सेल करता. एव्हरी सिंगल डे वेलनेस कितल्याशाच गोंयकारांच्या पोटाचेर एव्हरी सिंगल डे येता, बिझनेस हार्म करता. जाल्यार हे सगळ्याचेर हो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक एक्शन घेतलो काय? हेतून एसआयटी बसयतलो काय? आणि जो विश्वजीत राणे हेच्या पयलीं बोवाळ मारतालो, टीसीपीक लागून बोवाळ मारतालो, 2 महिने मायकलाक घेवच्या आदी खूब बोवाळ मारलो, आता तो ओगी हा. मायकलाचेर आता केस काय ना, मायकलाचेर आता स्टेटमेंट ना, लँड फिलिंगेचेर स्टेटमेंट ना, हिल कटिंगेचेर स्टेटमेंट ना, कसल्याच गजालीचेर स्टेटमेंट ना. ते तोंड कित्याक बंद जालें? आता हो जसो स्कॅम आसा तसोच आमकांय दिसता की जे सोडेक्सो आहा, ह्या सोडेक्सोचोय सिमिलर स्कॅम हांगा आसतलो. जे 270 रुपयांक एक जेवण दिता, तीन कितें तूं ब्रेकफास्ट आनी 2 जेवणां आनी कितें मेळटा पळय, ते एका पेशंटा फाटल्यान 270 रुपयाचे मोडटा. सोडेक्सो पे करता गव्हर्नमेंट. ते जेवण गोंयकारांक कितले पचता? गोंयकार जे पेशंट आसा तांकां ते जेवण पचता काय ना, ते हेल्दी आसा काय ना? कित्याक आमी जेन्ना पेशंटांक विचारता तेन्ना पेशंट डायरेक्ट सांगता की हे जेवण गोंयकारान तयार करूंक ना, गोंयकार कूक न्हू, गोंयकाराची स्टायल न्हू, आणि हे जेवण आमकां पचना, म्हणजे आमी जे सीग आहा ते आनी पाड पडटा म्हणून आमची. अशें कितलेशेच पेशंटांनी सांगलेले आसा. जाल्यार हे सोडेक्सोचो मोग आनी वेलनेसाचो मोग, हो वेलनेसाचो मोग आतां भायर येयल्लो आहा. तसोच म्हाका दिसता सोडेक्सोचोय मोग भायर येतलो. 108 पळयत जाल्यार थंयसरूय तशेंच व्हडली व्हडली लफडी चल्ल्या, थंयसरूय गाडयांचो झोल चल्ला. म्हणजे हो विश्वजीत राणे जो येयला तो आमच्या जिवाकडे कित्याक खेळटा, गोंयकारांच्या जिवाकडे कित्याक खेळटा? इतले तुम्ही करोड आता करतात, हे कोणाच्या जिवाचेर? लोकांक थंयसर सबसिडायज वखदां मेळपाक जाय, लोकांक थंय एमआरपीचेर वखदां मेळटा, तुम्ही एमआरपीचेर वखदां घेतात. आनी वेलनेसूच फार्मासी कित्याक? गोंयचे फार्मासीकार नासले, गोंयचे फार्मासीकार मेले, सोंपले, काबार जाले. आणि ह्या फार्मासीक तुम्ही ऑल ओव्हर तुम्ही गोंय तुम्ही हे करपाक दितात, तांकां बिझनेस घालपाक दितात, एस्टॅब्लिश करपाक दितात. म्हणजे तुम्ही आमचो लोकल लायव्हलीहूड आहा तो टोटल काबार करूंक सोदतात. आणि मेन म्हटल्यार हेचेर कोणूच उलयना अजून पर्यंत. आता 10-15 वरां जाली न्यूज येवन आउट जावन, हेचेर कोणाचेच स्टेटमेंट ना, कोणाचो ट्वीट ना. विजय सरदेसायचो ट्वीट ना, युरी आलेमाचो ट्वीट ना, आम आदमी पार्टीच्या लिडरांचो ट्वीट ना.
पूण आर्जीन कितें केलें रोखडें ट्वीट बोळ मारपाक ते रेडी आसता. पूण हांगा येदो व्हडलो स्कॅम जालो जाल्यार तेंचो आवाज ना कित्याक? कितें सेटिंग आहा लोकांकूय कळपाक जाय. हें कितें सेटिंग काय म्हणून कंपनी वांगडा सेटिंग आहा, विश्वजीत राणे वांगडा सेटिंग आहा काय कोणा वांगडा सेटिंग आहा तें? आनी मेन म्हटल्यार सीएमान हेचेर आन्सर दिवपाक जाय. सीएम ओगी रावपाक फावना. तुमचोच गव्हर्नमेंट, तुमचोच मिनिस्टर, तुमचेच डिपार्टमेंटा जर अशी करपाक लागली, जाय तशी बिलां पोवच्या आदी जर बिलां पास करपाक लागली करोडांची, जाल्यार आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो, आमचो सामान्य गोंयकाराचो पयसो तुमच्या बोल्सान कित्याक वचपाचो? सामान्य गोंयकाराचो पयसो हे वेलनेसाक कित्याक दिवपाचो? कोविड टायमाचेर तुमच्या कडेन ऑक्सिजन नासलें, कोविड टायमाचेर तुमचो ऑक्सिजनाचे सप्लायर आसलो, थंयसर तुमचो व्हडलो स्कॅम. आतां वेलनेसाचो स्कॅम, सोडेक्सोचो स्कॅम, ते 108 आसा, 108 आहा तेचो व्हडलो स्कॅम आसतलो. हे सगळे स्कॅमात करपाची. जीएमसीन फक्त स्कॅमात जाता काय? आनी बीजेपी फक्त स्कॅमात जाता काय? कला अकादमीचो स्कॅम, प्रत्येक गजालीचो स्कॅम 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 स्कॅम. आमच्या गोंयकारांक उपाशी दवरून, आमच्या गोंयकारांच्या वाट्याचे पयशे, आमच्या गोंयकारांच्या वाट्याचो बिझनस धंदो आयज तुम्ही भायल्यांक दितात, ओपनली काढून दितात. हांव ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान लोकांकूय सांगता की हो जो बीजेपी सरकार जो आसा, हो सरकार सामान्य जनतेक काबार करपाक येयला, सामान्य गोंयकाराक काबार करपाक येयला. तुमकां कितें वखदां सवाय मेळपाक जाय ती एमआरपीन दिता. बाकीचे जे लोकल फार्मासीवाले आहा तेंचो धंदो काबार करता. थंय कोण कामाक आहा ती बेकार पडटली. आयज जर तुम्ही वेलनेसान वचत जाल्यार तुमकां कळटलें की स्टाफ खंयचो आसता, मेजॉरिटी स्टाफ खंयचो आहा तो गोंयच्या भायलो स्टाफ आहा. आनी आमचे लोकल जे फार्मासी आहा ते मॅक्झिमम स्टाफ जो आहा तो लोकल आहा. सो हे सगळे गजाली ओवर द पिरियड ऑफ टायम आमकां डॅमेज करपाचे आहा, जे आमी सिरियसली पळयना. आमकां ते बरें दिसता वेलनेस येयल्यार चकचकीत दिसता, रातची येयल्यार, पूण तेच्या फाटलो स्कॅम हो. आनी कितलेशेच स्कॅम आसतले ह्या वेलनेसाक. आनी कितें कितें दिलां आसतलें, कशें दिलां आसतलें. जर परचेज जर आमी ही बिलां आतां आमी काडून पळयतलेच, आमी आरटीआय घालतले, बिलांय पळयतले की एक मास्क आहा ते 5 रुपयाचें मास्क आहा ते कितले रुपयान विश्वजीत राणेन परचेज केला पळय तें पळोवपाक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक सादे ग्लावज आसतले 2-3 रुपयाचे जे ग्लावज होलसेलान मेळटा ते ग्लावज आसा ते यूज एंड थ्रो ग्लावज, सिंगल यूज ग्लावज तेणी कितले रुपयान हाडला तें पळोवपाक जाय. तशें कितलेशेच आसतले, बाकी वखदां आसतली, इंजेक्शन्स आसतले. सो हांव फायनली सीएमा कडेन मागता की तेणे ह्या विशयाचेर तेणी बेगिनातल्या बेगीन इन्क्वायरी करची, ऑन प्रायोरिटी इन्क्वायरी करची. भितर मिनिस्टर आसूं, भितर ऑफिसर आसूं, नाल्यार डीन आसूं, नाल्यार आनी कोण आसूं, तेंकां सगळ्यांक पनिशमेंट मेळपाक जाय. आनी जाता तितल्या बेगीन ह्या वेलनेसाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो बंद जावपाक जाय. तो कॉन्ट्रॅक्ट काडून तुम्ही गोंयच्या खंयच्या तरी फार्मासीवाल्याक, डिस्ट्रिब्युटराक, कोणाकूय तुम्ही गोंयच्या कोणाक तरी दिवपाक जाय. आयज आमचो गोंयचो वचून महाराष्ट्रान ना जाल्यार कर्नाटकान ना जाल्यार आनी खंय आमचो कोण आमकां कॉन्ट्रॅक्ट दिना, पूण हांगा भायल्याच कंपनीक तुम्ही हाडटात आनी कॉन्ट्रॅक्ट दितात आनी गोंयकारांक काबार करतात. सो सीएम जर खरोच तो उलयता, विजिलन्स विकाक कितें उलयलो, आमकां तुम्ही फोन करा, आमकां मेसेजी करा, जाल्यार हे पळय हें एक आमी तुका पयलें हें दिता फर्स्ट. आनी धाकटी चिरीमिरी केस न्हू, व्हडली केस. ही केस घे, हेचेर एसआयटी बसय, हेचेर इन्क्वायरी बसय आनी हेचो रिजल्ट आमकां दी. आमच्या गोंयकारांचो पयसो जो वेस्ट जाला तो रिकवर कर. जी बिलां फ्रॉडवेन गेल्यात ती रिकवर कर. आमकां गोंयकारांक जगपाक जाय. आमकां गोंयकारांक हेल्थ सर्वीस जी आसा ती सवाय भितर मेळपाक जाय. आमच्या गोंयकारांचे लायव्हलीहूड हे वाचपाक जाय. आनी हो जो विश्वजीत राणे जीएमसी आपली ओन प्रॉपर्टी, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आनी प्रायव्हेट फॅक्टरी कशी जो वागयता, प्रायव्हेट फॅक्टरी कसो तो करता, हे खंय ना खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. देव बरें करूं. लेट्स रेव्होल्यूशन उजो.